सांजच्या टायमार गोंयकारांक पाव हे आमकां खावपाक जायच। पाव खायना जाल्यार भूक लागल्या कशी दिसता। तर आयज हांव तुमकां लागून घेवन येयलेलें आसा मसाला पावची रेसिपी। तर मसाला पाव करपाक लागून हांवें हांगासर एक कायल घेतल्या आनी त्याचेर हांवें घातला इल्लेशें तेल। तेल घातल्या उपरांत हांगासर हांव इल्लोसो बटर घेता तेच्या भितर घालून। हो जो बटर आसा न्हू तो मातसो ह्या तेलान तो बटर मातसो सळसळपाक दवरुया। पळयल्यात कसोच रोकडोच तो सळसळपाक लागलो तो। सळसळलेल्या तेलान आनी बटरान हांव हांगासर एक ढब्बू मिरची बारीक कापून घेता। तितून इल्लीशी टमाटां पडलेली आसा, मातशी वायट मानून घेवनाका आतां। ते टमाट कट करताले न्हू वांगडाच ती येयली आसूं ती सोडून घाला तुमी। आतां ही जी कॅप्सिकम आसा म्हणजे डब्बू मिरची आसा ती आमी ह्या तेलान मातशी फ्राय करून घेवया। सायडीकूच हांवें बारीक 3 टमाटां चिरलेली आसा। तुमी पळोवंक शकता की अशी तुमकां बारीक चिरपाक जाय। ती आतां ह्या सळसळलेल्या मिरसांगेन म्हणजे डब्बू मिरसांगेन आमकां घालपाक जाय आनी बरी मिक्स करपाक जाय। आतां हांव ही डब्बू आनी टमाट बरें तळसून घेतले आनी जो पर्यंत हेजो कलर चेंज जायना न्हू तो पर्यंत हेका तळशीत रावपाचें। तुमी पळोवंक शकता की कसो हो तळशिल्लो टमाट आनी डब्बू मिरसांग जाली। ताच्या उपरांत हांव हांगासर इल्लोसो मिरसांगेचो पावडर घालता जेणे करून ह्या मसाला पावान मातशी तिखटसाण येतली। आतां हेच्या उपरांत इल्लेशें मीठ घालून घेवया। आतां हांव हांगासर इल्लोसो कोथमिरेचो पावडर घालता। ह्या मसाला पावाचो मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे पाव भाजी मसाला। जितलो बरो तुमी पाव भाजी मसालो घेतलो तितलो तुमचो मसाला पाव बरो जातलो। ही भाजी हांगासर तयार जालेली आसा। आतां दुसरे कडेन हांव दुसरी कायल घेता आनी तेचेर इल्लेशें तेल घालता। तेल घेतलें काय हांगासर हांव इल्लोसो बटर घालता आनी मागीर परत तितून घालता पाव भाजी मसाला। आनी आतां हांव हांगासर हें सगळें मिक्स करून घेतलें जेणे करून हो बटर आसा पळय ते पाव भाजी मसाल्यान मिक्स जातलो। आनी पाव हय व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगासर पाव हे आतां परत ते सगळो मसालो आसा पळय तेका लावपाक जाय आनी जी सायडीक आमी भाजी केल्ली त्या पाव भितर घालपाक जाय आनी जालो तुमचो मसाला पाव रेडी। रूच येयली कितें तुमकां? जर तुमकां रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टांक आनी तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करपाक विसरूं नाकात। हो व्हिडिओ तुमी जाता तितलो शेअर करात आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात।